सर काल एक ऑफेन्स रजिस्टर झाला आणि एकट्याक अरेस्ट केला फॉर रिलिजियस स्टेटमेंट. काल एक FIR रजिस्टर झाला. तो एक न्यूज आयटमाचेर कमेंट्स मारलेले. एक आर्यन सालगांवकर म्हणटा तेका अल्डोनाचो तेका अरेस्ट केला आमी. अशा सोशल मिडियाचेर कमेंट्स मारून इन्स्टिगेट करता लोकांक. त्या खातीर रिलिजियस सेंटिमेंट्स आसा लोकांचे ते हर्ट जाता किंवा ह्या खातीर एक परत आता ह्या दिसांनी जायत रावल्या ती गजाली. सगळ्यांनी रिस्ट्रेन दाखोवपा जाय अशा तरेचे कमेंट्स जाका लागून दुसऱ्या धर्माचे किंवा त्या स्वताच्या धर्माची सुद्दां इतर लोकांचो जर भावना दुखावता जाल्यार तसले करपाक जायना. आनी केले जाल्यार पुलीस स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन सगळ्यांचेर जे कायद्यान आसा त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतले. ऑफेन्स रजिस्टर करतले, अरेस्टूय जातले. कित्याक करून अशें करून एका तरेचें इन्स्टिगेशन अशें जाता तें. म्हणजे काल ताका अरेस्ट केला तुम्ही काय? हय, काल कॉग्निजेबल ऑफेन्स रजिस्टर जावन ताका अरेस्टूय केला. ताका रिमांडाकूय प्रोड्यूस करतले. ताका समजुनूय सांगलां की हो अशा तरेचे परत जावपा जायना आनी ताणें आपली चूक मान्य केल्या.